Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Bergan Jesu, Oglap Jesu, Stuti Jesu, Maiman Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 भाविनीनो जेजूच्या संगतपणाक आमी थोडो वेळ हांगासर करसितले हांव देवाचें उतर आसा आमकां सांगता जेजू प्रसंग करीत देवाच्या राजाची बरे खबर प्रगट करीत शहरान शहर हडलेन हडले पयन करून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया जेजू आशिल्ले कडेन बरी खबर प्रगट जाली. कश्टतल्या लोकांक बरी खबर आयकोंक मेळ्ळी. देवाचें उतर आयकोंक मेळ्ळें. देवाच्या उतरा वरवीं थंयसर अजापां घडोवंक लागलीं. सोम्याचें उतर हर एकला बरें करीत गेलें. मुखार आमकां सांगता देवाचें उतर 12 जण शिश्य ताचे सांगता आसले. देवसराच्या उपाद्रतांव सोडयलेलो आनी पिडेशिरेन गूण जाल्लो थोड्यो स्त्री ताचे सांगता आसल्ल्यो आनी 7 देवसरातावन सुटका जोडलेली मागदलाची मोरी आनी हेर स्त्रियो जेजूच्या सांगात आसल्ल्यो आनी जेजूच्यो गरजो सुदारतल्यो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भाव भयणीनो आमी आज हांगासर आसां. जेजूच्या सांगाता आमी आसां. आज जेजू ताची बरें खबर प्रगट करीत आसा आनी आमी जेजूच्या सांगातपणांत रावचे. जेजूची बरी खबर आमी प्रगट करीचे. जेजू विशयांत आमी उलयचे. जेजूच्या सांगातपणांत आमी आसल्यार ते पळया कितली अजापां घडली. कितलो लोक बरो जालो. जेजू हर एकल्यान जेजू सांगात रावन ताची मिसांव केलें. आमी आज ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत सोम्याच्या सांगातपणांत आमी जीव प्रयत्न करया. दिंबेर पडया. जेजूक आमचे मदें आपोवया. सांगया आमी सोम्या जेजू आमी तुज्या सांगता आसां. आमी तुज्या वावरांत आमी सांगता तुज्या सांगता आसां. जेजू तुजें उतार प्रगट करूं आमी तुज्या सांगता आसां. तुज्या अजापां साक्ष दिवंक आमी सांगता आसां. तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक सांग तुज्या सांगता आसां. जेजू तुजे विशयांत हेरांक आमी कळयता. जेजू देखून सक्कड आमी भावार्थान पवित्र आत्म्यान देवाच्या सत्यान आमी बरया आनी देवाचें उतर आमी आयकोंक आनी तें प्रगट करूंक देवाची सकत मागया. दिंबेर पडया. जेजूक आमचे मदें आपोवया. स्वादिक साक्रामेंता बुकान 516 पेज नंबर 16. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ
ದಾಸನುನಾ ದಾಸನುನಾ ದೇವಾ ದಾಸನುನಾ ದೇವಾ ದಾಸನುನಾ ದೇವಾ ದಾಸನುನಾ बाबा बहिणी, तुझो आनी म्हजो रक्षक जेजू हांगासर आसा. अरे एक म्हज्या जिविताचें मेट हांव काडटा आसतना ओ जेजू म्हजे सांगता तुवें मेटां काडटा. हर एक घडये म्हज्या जिवितांत हांव खंयसर वेता थंयसर तो म्हाका सांगत दिता. मावसाच्या वाटेर निरासल्या शिसां सांगता चलले बरी, तांचे कडेन उलयल्ले बरी, तांकां बुजयल्ले बरी, म्हाकाय तो बजयता, म्हजे सांगता चलता, म्हज्या जिविताच्या कश्टां दुखांनी तो वांटेली जाता. हर एक म्हज्या कश्टांत म्हाका सांगत दिता. हांव भियेतना म्हाका तो धैर्य दिता. हांव कधी बेदरांत आसतना म्हाका धैर्य आनी बुजावण दिता. म्हजी दुखां रडतना म्हजी दुखां पुसता. म्हाका म्हज्या बाबार्थांत म्हाका घट करता. हर एक दीस हो जेजू म्हजे सांगता आसा. हो जावन आसा म्हजो रक्षक. म्हजो जीव तो सांबाळटा. हे जिवीत म्हाका दिलां ताणें. त्या इस्रायल परजेक सगळ्या 40 वर्सांनी त्या देवान अरण्यान जावं दी, तांबड्या दर्या लागीं जावं दी, बासायल्या गांवा पावता म्हणसर ताणें तांकां राखून व्हेलें. आनी तशेंच हो म्हजो जेजू, म्हजो मोग करचो जेजू, म्हाका सांबाळचो जेजू, म्हजो मोगाळ जेजू, म्हजो गवळी जेजू, म्हजो रक्षक जेजू, म्हजो सडवणदार जेजू, देवाचो पूत जावन आयिल्लो जेजू, उंड्या रोपार हांगासर आसो जेजू म्हाकाय सांबाळटा, म्हाका सांगात दिता, म्हाका राखता, म्हाका धैर्य दिता, म्हाका बुजयता. हे जेजूक आमी हरिपरत आराधन करिया. ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನು ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೋ ದೇವ, ನೀ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಕಡಮಿ ಯಾಗುತ್ರನಿ ಪರತಮಿ ಅತಂಗವ್ಯ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನಿನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. Hallelujah, Yesu, Hallelujah.
हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया येसू हालेलुया हालेलुया Possiamo benino. थोडं वेळ आम्ही जेजूकडे उलोवया. जेजू संगी आमचो इल्लो वेळ करया. जेजू लाजाराच्या आणि मोरयेच्या घरा गेलो, मार्ताच्या घरा गेलो. मोरी जेजूच्या पांयान तिणें उलोवंक बसली. जेजू कडेन सूख दुख उलोवंक सुरू केलें तिणें. तेज्या काळजाची बोगणां तिणें उसारलीं. बहुशा मोरयेक तिच्या जिवितांत मस्त कंत चलयताय. बहुशा तिका मस्त टेन्शन आसलें दायजें. आनी जेजू येवंक ती राखून आसली दायजें. तिका गरज आसतलें कितें की खाली पळोवन तिका भोगतालें तिजें ती. आनी जेजू आयिल्ले तक्षणा भितरलें काम सगळें मार्ताक सोडलें. जेजूच्या पांयां तेडे वचून बसून उलोवंक आयकूंक लागली. जेजू कडेन उलोवंक लागली. तिजें काळीज हाळू जालें. तिका समाधान भोगलें. जेजूच्या संगतपणांत मस्त तेमतावन तिचीं बोगणां बहुशा जेजू लागीं वांटूंक आसलीं जावंक पुरो. आनी सगळें तिणें जेजू कडेन सांगलें. कडकार एक जेजू आयिल्लो पळोवन जिदा जेजू तरशीं गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तुवें कुशी वयल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. काळजाची बोगणां ताणें उसारलीं. तो जाणा आसलो कडकार जावन लोकांच्या जम्या मदें ताका वचोंक नातल्लें. जेजू तरशीन वचोंक ताका आड वारल्लें. तरी पूण तो भियेना. तो धैर्य काण घेता. लोकांच्या जम्या मदीं सीद मुखार वेता आनी जेजू कडेन उलोवंक लागता. जेजू कडेन आपली काळजाची बोगणां सांगता. सोम्या हांव हे कडकार जावन कश्टां पळय जेजू. म्हजें जिवीत पळय जेजू खंयच्या स्थितींत आसा. म्हाका कोणा आवटूक भरसूंक ना. म्हाका सगळ्यांनी पयस दवरला. हांव एक पिडेस्त. म्हाका म्हणजे मनशाचो मोग भोगचें भाग म्हाका ना. म्हणजे पिडेक वकात ना आनी हांव कश्टातां. समाजींतान म्हाका पयस केला सगळ्यांनी. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका पयस केला. जेजू म्हज्या वांट्याक आसूं तूं एकलो मात्र. कोणूच ना म्हाका. तुजे बगर कोणी ना जेजू म्हाका. ते देखून हांव तुजे लागीं आयलां जेजू. तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूं जाता. देखून जेजू हांव तुजे लागीं आयलां. आनी जेजूय ताजे लागीं उलयलो. जेजू म्हळें ताका,
हांव कशें व्हरता नितळजा, हांव कशें वता नितळजा, भियेनाका. तो नितळ जालो. बाबा भयणी, आमी आज हांगासर जेजू मुखार आसा. म्हाका उलोवंक बगता जेजू कडेन, म्हजे कश्ट सांगया. आमी जिवितांत नुसतें कश्ट जाता. म्हाका थोडी बटी कनबेजारे आसा, म्हाका थोडी बटी निराश आसा, म्हाका थोडी बटी सुलवणी आसा. पूण जेजू हांगासर आसा, म्हाका आयकता. भाव भयणी, कितलो संतोश. सुंका कट्यार बसलो जाग्यो. त्या सुंका कट्यार बसून इतले पयशे आसले, इतली आस्त बदीक आसली, इतले धन दिर्मे आसले, जाल्यार ताका समाधान नासलें. पयशे आतांनी मेस्तलो जावं पुरो, पूण ताच्या मोती किंचित समाधान नासलें. आनी तोय चिंता, खलो मनीस हांव, कसलो मनीस हांव, पयशांच्या राशीर बसलां, आस्त बदीक म्हजे कडेन इतलें आसा, पूण एका दिसाचें समाधान ना म्हाका, एका दिसाचो संतोश ना म्हाका. हांव करगतां, म्हजे भितर करगतां. कितें फायदो म्हजे पयशे, कितें फायदो म्हजे भांगार शिंगार, कितें फायदो म्हजे आस्त बदीक. लोक म्हाका पत्की म्हणटा, लोक म्हाका पत्की म्हणटा, लोकांनी म्हाका पयस केलां. म्हजें म्हणल्यार कोण आसा? हांव जेजू लागीं वेतां. तर निर्धार केलो, जेजू लागीं वेतां हांव. जेजूक पळयचें म्हाका. जेजूक पळयचेंच म्हणल्यार आशेन तूं उठलो, सगळें सोडलें सुंका कट्यार आनी सीदा जेजूक पळोवंक रुकार सोडून बसलो. आनी त्या वाटेन जेजू आयलो आनी जेजून ताका पळयलें. जेजून ताका पळयलें. जेजू म्हणालो, जकेवा, सकला देव, आज म्हाका तुमगेर रावस जाय. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 जकेवा, आज म्हाका तुमगेर रावस जाय. पळया, जेजूच्या ताच्या घरा गेलो. भाव भयणी, आज तुका आनी म्हाका इल्लोसो वेळ हांगासर जेजू लागीं आमी उलोवया. जेजू लागीं आमी उलोवया, काळजांत उलोवया. जेजू आमकां आयकता. केदो व्हडलो संतोश आमचो. जेजू आमचो सुमी, आमी हर एक आमचे उतार आयकता, हर एक आमची बोगणां तो समजता, हर एक आमच्या काळजांतली चिंतना तो पारखिता. ते जेजूक आमी सगळे आतां आमी उलोवया. आमी एक घडी भर सगळीं उबी रावया आनी त्या जेजूची आमी स्तुती करया, गीत आमी गावया. आनी ह्या वेळार आमी काळजांत तो जेजू कडेन उलोवया, काळजांत ताची स्तुती करया आनी त्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. Bukan Pansangko Ikra, page number 11. जेजू मोची थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका संग आनी तूं म्हाका संग, जियेना हांव ताचे भितर. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका संग आनी हांव ताका संग, जियेना हांव ताचे भितर. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, मोग तुजो मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो.
पासून उरो मोकळ जाता तोंड असो संसार पासून उरो जिजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जिजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे बिने जिजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जिजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे बिने मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट देखून जीव दिलो मोग तुजो पुरो वय आकाशरो सोम्या वय आकाशरो मोकळ जावन भेटो असो संसार पासून उरो संसार पासून उरो संसार पासून उरो Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus, you thank you, Jesus, we love you, Jesus, we adore you, Jesus, merciful Jesus, omnipotent Shivarga, arrogant ka samya, oblapt ka samya, abundant ka samya, change ka samya. Hallelujah, 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 Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाऊ बहिणीनो उभे रावल्याकडे समी देवाशें उतर ऐकोव्या तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 6 देवाचें उतर अशें सांगता तर ह्यो संगतीतून तांकां शिकय आनी पाळूंक लाय जर कुणी वेगळे शिकून शिकयता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकवण मानून घेना तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाक ताणें नेणाक करून घेतला तर्का तर्क उतराक उतार पाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला हाचे वरवीं मोसोर मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी काबार जायना ते तसली झगडीं उपजातात तर हे सगळें आपलें गिन्यान ताऱ्यांतल्या सताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा धर्मपळच्यांत वत्ती ग्रेस्तकाय आसावूय पूण तृप्ती जोडलेल्या मात्र ग्रेस्तकाय लाभता आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना संवसार सोडून वेता आसतना कांयच उरूंक शकचें ना तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी ददोशीच सुय पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळणेन पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या उंदवण्यांक ते सांपडतात कित्याक दुडवसो मोग सर्व वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेरतून पयस गेल्यात आनी आपलीं काळजां साबार दुखां आनी कश्टांनी तांणी शिंदून घेतल्यान पूण देवाच्या मनशा तूं सर्व संगती पाठ करन नितीचो भक्तीपणाचो विश्वासपणाचो माया मोगाचो सुस्निकायचो बोळेपणाचो पाटलाव कर
भारताचें झूज उत्तम तरान झूज आनी शाश्वत जिविताचें इनाम तूं जोडून घे. देवाचें उतर हें देवाची ओडपकार. एक घडी बरो आमी बसया भाव भयणीनो, ल्हानसो नियाळ करया. मोगाळ बाबा भयणीनो, हांगासर मस्त जाणां आसात. हांव तुमच्या थोड्यांच्या गळ्यांत पळयतना चेन आसात, थोड्यांची बंगाराची नग आसात, थोड्याच्या हातांत वॉचां आसात. हें हांवें बायलान दाखयलें मात म्हळें, तुमच्या कडेन हांव विचारतां, थंय बँकांत एक पासबूक अकावंट आसा न्ही, तांदूळ आसा, पयशे आसात न्ही. आमच्या घरा RTC आसा न्ही, त्या RTC काले सांगता म्हाका इल्लो जागो आसा, म्हजें घर आसा बांदिल्लें, घरांत भरून वस्तू आसात न्ही. घडये घडये आमी चॅक करून आसता, बँकाची मॅसेज येता की पळोवन आसता कितले बॅलन्स आसात म्हणून न्ही. पळया आमी सकट आमची वस्तू आमकां चिंतना आसता, म्हळ्यार म्हजे इतलें आसा, म्हजे तितलें आसा. इल्लें मायनस जाता आसतना चिंता, इल्लें उणें जालें, केदळा परत्यान इल्लें चड जातीत घेवन आमकां इल्ली आशा, इल्लें चड जाती जाल्यार, इल्ली इंट्रस्ट चडली जाल्यार म्हणून 10 सेंट्साचो जागो आनी 5 सेंट्स जागो काण गेल्यार जातो कोण ना. घरांत 3 बेडरूम आसात आनी एक कुर्सी जाता तें कोण ना. आशा आसा मनशाक न्ही. पूण भाव भयणीनो, हें पुरो आमी येतना हाडून आयलां हांव गे. उडोवलो हांव सकाळीं वॉट्सॅप पळयतालो, एकल्यान एका पुरब्याची मॅसेज धाडली आनी त्या मॅसेज हांव काहालें पळोवंक लागलो. त्या पळयतना थंय एक मॅसेज आशिल्ली बरोवन गेल्ली आनी ती मॅसेज हांव ती कितें आसली गुर्तू ना, आतां सोदूंक मेळना ती म्हाका. पूण ह्या मॅसेजीन तशें आसलें, एका भुरग्याक, ल्हान जल्मल्लें भुरगें 2 हात दन काड्यान आसात आनी ह्या भुरग्याक अशें उखलून धरलां. सकयल ताजेर कॅप्शन घालां, संवसारांत हांव येतना कांयच हाडून येवंक ना, संवसारांत हांव वेतना कांयच व्हरचोना. आतां येतना कोडयाळ गेल्लो हांव, पाटी येता आसतना बोंदेली इगर्जेंत मरणाची रीस चलताली. तुमी जाणात 25 वर्सांची एक चली थंयसर काल हार्ट एटॅक जावन सरली. पळया 25 वर्सांचें जिवीत म्हळ्यार घालें पळया. म्हणून आमी संवसारांत पळय कांय आसा 4 दीस आनी ती चली कांय खाली हातांनी गेल्या, कांय व्हरून वचना. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आज आमकां एंत सांगता, आमी मनशां थोडे फावटी संवसारांत लेख घालता, चिंता आनी इल्लें जोडीचे कश्ट करचे आनी हें करचें तें करचें, संवसाराच्या आशेक सांपडता आनी आमकां देवाचें उतर कितें सांगता. आतां आमी आयकल्लें बरी, कोण मनीस पळया संवसारी ओडण्याक तो लाभ जाता जाल्यार तो भ्रांतेन भरता आनी कितें जाता, मोसोरू मनस्ताप, हल्क दुबाव, काबार जायना तितली चिंतना, न्याय झगडी थंयसर उपजतात. हें कोणें करचें गिन्यानांतल्या मनशांनी, संवसारीत सगळ्या मनशांच्या मनशांची गजाली. कारण कितें म्हळ्यार ह्या मनशाक तृप्ती ना. जर त्या एका मनशाक आसल्यान संतोश पावचे तसली तृप्ती आसली तर म्हजे लागीं 10,000 आसा पुरो म्हूण ताणें चिंतलें जाल्यार, म्हजे लागीं एक सिंगल बेडरूम आसा पुरो म्हूण ताणें चिंतलें जाल्यार, म्हजे लागीं खाली 4 पावंडाचे नग आसा पुरो म्हूण चिंतलें जाल्यार त्या मनशाक तृप्ती आसा. पूण देवाचें उतर सांगता, कोणा मनशाक तृप्ती ना त्या मनशाक आशा आसा आनी त्या देखून आपणान की नान देखून
आनी एकल्याच्या गळ्यांत भांगार पळयल्यार ताका मोसोर जाता, आनी एकल्याचें घर वयर येतना ताका मोसोर जाता, आनी एकल्यान कांय इल्लें बरें केल्यार तो तें झगडें करता, लढाय करता, मन आसता आपूप जाता, वायटाक पांय दवरता मनीस, आनी अशें मनीस आपणाक वायट करून घेता. देखून म्हणटा देवाचें उतर, ग्रेस्त मनीस ताळणेक सांपडटा, तो पासांक सांपडटा, पिशा आनी लुकसाण नातलेल्या उंदोण्याक सांपडटा, दुडवासो मोगूच आगापकारान म्हणटा देवाचें उतर. बाबा भयणीनो, एक घडी भर आज आमी हांगासर आसा, आमची आस्त बुदीक कितें? आमची आस्त बुदीक जेजू, आमची आस्त बुदीक जेजू. फाल्यां आमी मरतना संवसार सांडून येतना पयशे व्हरना, आस्त बदीक व्हरना, भांगार शिंगार व्हरना, आमचे कांय व्हरना, आमकां एक मात्र मेल्या उपरांत मेळचो आमची आस्त जेजू. तो आमचे सांगता आसा जाल्यार आमकां सस्तीक जिवीत आसा, आमकां जागो आसा, आमकां थंयसर विस्तार जागो आसा, आमचो मोग करतलो आसा. मेल्यार जिवन जातलें मोग करचो जेजू आमचो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, जेजू आमची आस्त. पर म्हजे सांगता आमी वेलाक कण्णूर गेल्ले, हांव थोडीं जाणां हांगासर आसात, हांगा त्या येवकारीसून त्या जेजू मुखार आमी दिंबेर पडल्या. एका जाप थंयसर घडलां पळया, कशें त्या 13 वा 14वें वरास येवकारिस्त तो उंडो आनी तसोच फ्रेश. आमी हांगासर पडल्यार तो बातेन काळो जाता, पंगास म्हणटा. विचित्रता, एक ताचेर पंगास माडोंक ना. कितें दाखयता? जेजू थंय सक्कट जिवीत आसा, घडनातलें घडटा, अजाप घडटा. देवा थंय सक्कट साध्य म्हळें हें दाखयता. जेजूचें रूपलें कंसल्लें खरें, पिक्चर सोडयल्लें न्ही, अजापी रितीन त्या उंड्यार हें पितनूर करता. भाव भयणीनो, कितें दाखयता हें? मनशाक देवाक साधलें खंयचें ना. म्हजें सांगता देव आसल्यार पुरो. देखून आतां आमी कंतार म्हळ्यार अपुरबायचें, तूंच पुरो सोम्या म्हाका, तूंच पुरो, आमकां कांय नाका दुसरें, आमकां दुसरें कांय नाका. संवसारांत आमी आस्त कांय आमचे लागीं आसता जाल्यार देवाकर गांदिव्या, कांय इल्ले पयशे आसता जाल्यार देवाकर गांदिव्या, पुरो आसल्यार दोस पवया, आनी इल्लें आशेवचें नाका. देवान एक अल्टाचें घर दिलां जाल्यार देवाकर गांदिव्या, आनी इल्लें आशेवचें नाका. पूण आमी आसल्यार संतोश पवया, नातल्ल्या खातीर इल्लें करया, वांटून घेवया, तें आमचें जिवीत. देखून आतां देवाचें उतर सांगता पळया, तुवें कितें करीचें म्हणटा सांग पावलू तिमोथी. तूं देवाच्या मनशा, आमी देवाची मनशां उडास दवरया आमी. तूं देखून ह्या सर संगती पाठ करन नीतीसो, भक्तीसो, विश्वासपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणीकायचो, बोळेपणाचो फाटलाव कर. हें आमी करीचें. नीतीसो, आनी एकल्याक आमी कितें दिवचें दिवचें, आनी एकल्या तें आमी न्याय नितीन चलाचें. भक्तीसो, देवाक आमी जागो दिवचो, देवाक आमी पयलो जागो दिवचो जिवितांत, ताका आमी मान करचो, ताचेर पातयेवचो. भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, आमी केदींच दुबाव करिनासतना देवा ती विश्वासी रावचें, एकामेकाची विश्वासी रावचें. माया मोगाचो, आमी हेरांच्या मोगान आमी बरोचें, देवाचो मोग करचें, पेल्याचो मोग करचें, तें आमचें जिवीत. पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार हेरां आमचें म्हूण लागचें, सगळ्यांचो आमी बरें तें मोगान चलचें, आनी सोंसणीकायचो आनी बळपणाचो पाटलाव कर. हें आमकां जिवी जोडून दिता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर आमी सक्कळ आतां जेजू मुखार आमी आतां दिंबेर पडया, आमकां समर्पया. ह्या घडये आमी जेजू कडेन तशी कृपा मागया. भाव भयणीनो, ह्या घडये आमी जेजू कडेन आमचे सक्कळ गरजा पसत मागया. आज कितल्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां, मस्त जाणांनी आमचे मागोवंक सांगलां. एका कुटुंबांत प्रत्येक तरान मस्त पिडा शिडा आसा, त्या कुटुंबान तांचे कुटुंबांतली पिडा निवारक मागलां. एका भयणीक कॅन्सर पिडा,
ह्या कॅन्सर पिडेतान गूण जावच्या खातीर ताणें मागोवंक विनंती केल्या. एका भयणीचो पांय दूख मस्तो तेमतावन आनी की गूण जावंक तेन्ना सोलोवंक जायना. वेगळी पांय दूख गूण जावन सोलोवंक जावच्या बसत मागता. एक भाऊ आमच्या पाद्रा आमच्या आत्मीक निर्देशकाचो भाऊ मेजर हार्ट ऑपरेशन जावन ICU आतां काल भायर हाडला. ताच्या भलायके बसत आमी मागया. आनी एकल्या भाव एकलो कांगनाडे आस्पत्र्यांत आसा, मोतीर ना, कोमाचेर आसा आनी तांणी मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या. ताचे बसत आमी मागया. आनी एका भयणीक निरंतर ती खोंकली आनी ती रावंक रावना. मस्त तेमतावन कितली इंजेक्शनां गेल्यार ते खोंकली रावना. ताणें गूण जावच्या बसून मागोवंक विनंती केल्या. 20 वर्सांची एका चलयेक मुंबई TB पिडा आसा आनी त्या TB पिडे वरवीं मस्त कश्ट जाता. मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याचें दिल्लें रीण मस्त पाटी मेळोवंक आसा. ताणें मस्त हें रीण पाटी मेळच्या बसत मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान घराचें काम धरलां 5 आंगलां पूण जागो आनी नांवार जावंक ना. तांची एक जागो बेगीच नांवार जावन हें घराचें काम सुरू जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एका इस्रायल आसल्या एका भावाक मस्त पिडेस्त आसा. हे सगळें लिव्हराचें प्रॉब्लेम आसा आनी सगळें तें गूण जावचें बसत मागोवंक विनंती केल्या. एका भयणीक मस्त वर्सां जालीं भुरगीं नांत. काजार जावन 12 वर्सां लागीं जालीं भुरगीं नांत. मस्त करगता. ते एखाद्या जोड्याक एका भुरग्याचें देणें जावंक ताणें मागोवंक विनंती केल्या. जायती तांणी मस्त कश्ट तरी आसात आमचे मदें. हे सगळे मागोवंक आयल्यो थोड्यो गरजो आनी जायत्यांनी मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या. एका भावाक ताप मस्त दिसता. तो ताप गूण जावंक आयकना. परिक्षा आसली पोर त्या परिक्षेंत काय पेर जावंक जालें ना तापा वरवीं. तांणी मागोवंक विनंती केल्या. हे सकट गरजो आमी जेजू मुखार दवरया. तुमच्यो गरजो सोम्या कडेन मागा. जेजू कडेन सांगा, जेजू आमचें सगळें जिवीत तुका भेटयता. जेजू आमी संवसारांत कांय हाडून येवंक ना. जेजू सगळें तुवें आमकां दिलां. आज जेजू आमचें जिवीत तुका भेटयता. आमकां आमची पिडा आशिल्ल्या तुका भेटयता. जेजू आमकां भलायकी दी. आमच्या कुटुंबांत भलायकी दी. आमी आज कोणा खातीर मागलां ताका भलायकी दी. आज हांगासरांतल्या सक्कड ह्या बाबा भयणीक भलायकी दी. हर एका शुक्राराचें आमी आराधन करता. ह्या आराधना मारिपाक जेजू लोक आपड. जेजू मस्त पिडे आसता तूं आपड. मस्त जाणां कश्टांतली आसा जेजू तांकां तूं आपड. मस्त जाणां सोम्या रिणाच्या बोऱ्यापंदा अडचतात जेजू तांकां तूं आपड. मस्त जाणांच्या जाग्याचे समस्या आसा जेजू तांकां तूं आपड. मस्त जाणां बरें काम ना जेजू तांकां तूं आपड. मस्त जाणां तांच्या घरांत समाधान ना जेजू तांकां तूं आपड. मस्त जाणांक सोम्या हेरांतून त्रास मेळटात, दोशी मेळटात. सोम्या ताका आपड. जायतीं जाणां वायटाच्या सक्तीच्या बंधनांत आसात आनी तांणी केल्लीं कामांच्या पंथाक पावनात. सैतानाच्या वायट सक्त्यांच्या प्रभावांत जेजू तांकां तूं राख आपड. जेजू हांगा जायतीं जाणां विविध रित्या कश्टांनी सांपडून तुका उलो मारतात. जेजू जायत तांकां वाटच दिसना. जेजू तांकां तूं आपड. कितलीं जाणां प्राय वतां एकसूरपणान करतात. जेजू तांकां तूं आपड. आज तुम्ही सगळ्यांची दुकां, सगळ्यांचे कश्ट, सगळ्यांची पिडा जेजू ह्या घडये तुका भेटयता. जेजू आनी तुजी कृपा आमी मागता. आमी सगळे जेजूक समर्प्या. गीत गावया ह्या घडये. आपड जेजू, आपड जेजू, दैविक सत्तेन आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, दैविक सत्तेन आपड जेजू. सडानी जेजू तुमचो जाय म्हाका. सडानी तुजो मोग जाय म्हाका. सडानी जेजू तुमचो जाय म्हाका. सडानी तुजो मोग जाय म्हाका.
निसर तुझी दया जाय म्हाका सड आनी सर तुझी काकूळ जाय म्हाका सड आनी सर तुझी दया जाय म्हाका सड आनी सर तुझी काकूळ जाय म्हाका गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक स्पर्शा गुण कर जेजू 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 आपण जेजू दैविक स्पर्शा आपण जेजू आपण जेजू आपण जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 सक्कड देवस्थिती करूया सक्कड आम्ही या घडी तुम्ही जी पुवी सकत वाढवली आदंकर आमच्या सक्कडांचेर माध्यमाचेर या रतन बाकीतल्या एकल्याचेर शाकडी या समयाच्या संघटनांतल्या एकल्याचेर समयांचे तुझी सकत वाढे वाढायची तू ही पवित्र तुझी सकत वाढवली तुझ्या आम्हाला रक्तांची सक्कडांची पिढा गोंड करचे जो सुटका दी सर वाईट दान खुड्या बंधने दान पिढे दान सर म्हणतो जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू आपण जेजू रक्कड आमकां बांधून सुटका दी जेजू हर एकाच्या बांधण आमकां सुटका दी जेजू एकदम कर जीजस 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 touch Jesus touch us heal us Jesus let all the bond be relieved let it life we believe and trust you Jesus Jesus you are a redeemer we are a master I Jesus touch me Jesus touch me let the spirit flow in me the boy is one of the Jesus 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 praise the Lord 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 hallelujah 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 भाव भयणीनो देवाक मेहरगान दिवया शम्यान आमकां सगळ्यांक आपडला संवसाराच्या चड बंदड्यान सुटका दिल्या पिडेत हांव सुटका दिल्या वायटाच्या सक्तीत हांव सुटका दिल्या देवाक मेहरगान दिवया आनी आतां आमी ताचो आशिर्वाद घेवया आमचो जेजू आमचे सांगता आसा आमचो जेजू आमचें दिर्वें आमचो जेजू आमची आस्त बदीक आमचो जेजू आशिर्वादाचो जेजू ह्या घडये पवित्र आशिर्वादान आमकां भरता दिंबेर पडया येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया ताचो पवित्र आशिर्वाद घेवया इथ्या व्हडा सक्रामेंता संस्थाना मान करूया पूर्वीला त्या रूपबोधना नव्यो रीती आदरया सुवडवेच्या अस्तित्विस्या बाबताचे बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पोती
वासस्थान एका स्थळावर सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता प्रार्थूया. हे देवा, विची सक्रमेत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सर्वण सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेतन रात करता ससनाच्या ससनाक आमेन.